कायदो हातात घेवन वकिलाचेर हल्लो करपी पुलिसाचे गुंडागिरीचो काँग्रेसीन निशेध केला। ज्युडिशियल ऑफिसराचेर केल्ल्या हल्ल्याचो गोंय वकिलांनी निशेध उक्तायत त्या पुलिसाचेर एफआयआर नोंद करची अशें मागलां। गोंयांतली कायदो आनी सुवेवस्थेक घेवन वकिलांनी थेट मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारला। दबाव उपरांत डिवायएसपीन केस क्रायम ब्रांचे कडेन दिल्या। खंयचेय केसीत कोर्ट जो मेरेन रिलीफ दिना तो मेरेन पुलिसांक हस्तक्षेप करपाक मेळना। पूण गोंयांत सिनेमांतल्या वरवीं पुलिसांची गुंडागिरी पळोवपाक मेळ्ळी। हातात कोर्टाची नोटीस आशिल्ल्या वकिलाक रूम खाली करपाक गेल्ल्या पुलिसांनी जिवेशी मारपाचो यत्न केलो, वकिलांनी आरोप केला। हे केसीचेर उजवाड घातला ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकारान। हो जो डिस्प्यूट आसा दोन पार्टीच्या भितर, तो डिस्प्यूट आसलो विथ रिगार्ड टू एक अपार्टमेंट, जितून कोर्टान एका पार्टीक ग्रांट केला पोजेशन त्या अपार्टमेंटाचे। ते अपार्टमेंटाचे पोजेशनान जेन्ना एका पार्टीक घालता दोन ऑफिसर इन युनिफॉर्म आणि दोन ऑफिसर इन सिव्हिल, त्या प्रिमायसिसाचेर वयता, दार धाडायता, भितर बायल मनीस आसलेली, त्यांच्या वांगडा लेडी पुलीस ऑफिसर ना, तांकां क्रिमिनली इंटिमिडेट करून त्या प्रिमायसिसांसून वेकेट करपाची ट्राय करता। आता जे ऑक्युपंट्स त्या घरान आसले तेंच्यांनी तेंच्या ॲडव्होकेटाक फोन केलो, जो आमचो ॲडव्होकेट गजानन सावंत आसा तेका। तेणे स्पॉटार येयलो तो फक्त इन्फॉर्म करपाक पुलिसाक की हे सिव्हिल डिस्प्यूट आसा, जितून ऑलरेडी कोर्टान ऑर्डर दिल्या, जी पार्टी इन्सिस्ट करता वेकेट करपाक प्रिमायसीस, त्या पार्टीन ऑलरेडी अपील फायल केला, म्हटल्यार त्या अपीलाचेर स्टे ग्रांट जावंक ना। सो जो पर्यंत अपील फायल जाता आनी जो पर्यंत कोर्ट तुका रिलीफ दिना, पुलिसाक थंय रायट ना वचून ह्या सिव्हिल डिस्प्युटान इंटरफेर करपाक। द रेमेडी फॉर एनी डिस्प्यूट ऑफ दिस नेचर इज टू गो बिफोर द सिव्हिल कोर्ट। पुलिसाचे हांगा कांयच काम ना, म्हटल्यार हे सगळे इग्नोर करून चार ऑफिसर थंय, दोग जाण सिव्हिलान, दोग जाण युनिफॉर्म घालून तांकां इंटिमिडेट करता। आमचो जेन्ना म्हापशेचो ॲडव्होकेट सावंत थंय पावता, तेका पयली दोन थापटां मारून थंयसून धांवडोवंक ट्राय करता। तो पळटा तेन्ना हो जो हेड कॉन्स्टेबल थंयसरलो आसा, नांवां हांव सगळ्यांची सांगता, हेड कॉन्स्टेबल आहा, तो एका व्हिडियोन क्लियर दिसता की तो कितें तरी वेपन सोदता तेका मारपा खातीर। तेणें कानाच्या वयर पयली त्या वेपनान तेका ब्लो दिला। इवन मेडिकल रिपोर्ट हांव तुमकां दाखयता कितें कितें तेका इंजरी जाल्या ती। तो इमिजिएटली अनकॉन्शियस जाता थंय। अनकॉन्शियस जाल्या मागीर खोटांनी तेका जमनीर तोंडार आनी आंगार चारूय ऑफिसर बेरहमीन सामके मारतात। इतले बेरहमीन मारता की तेजो जॉ फ्रॅक्चर जाला। तसोच तेका उखलून ड्रॅग केला तेका जमनीचेर रस्त्या वयल्यान आनी तेका उखलून गाडयेन घातल्या, पुलिसेच्या गाडयेन घातल्या। तेचे अख्खी फाट, शर्ट, पॅन्ट सगळे पिजल्या। तसोच तेका पुलीस स्टेशनार व्हेला, उदीक मारला तेका आनी 4 वरां थंय पुलीस स्टेशनार उबो दवरला। जो मनीस पुलीस कस्टडीन येता तेका पयली मेडिकलाक धाडपाचें आसता। अरेस्ट काय तेंच्यांनी करूंक ना, तेका हाडला थंय उबो दवरला विदाउट असिस्टिंग हिम इन एनी वे। तसोच तेका उबो दवरतात। जशी न्यूज स्प्रेड जाली की अशें अशें इन्सिडंट जाला, आमचे जे ॲडव्होकेट कोलिग्स आसा तेंच्यांनी थंय वचून तेका हेल्प केलो। हे जाला पर्वरी पुलीस हे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या ज्युरिस्डिक्शनान। अजून पर्यंत आमकां लोकल MLAचो किंवा थंयसरल्या इलेक्टेड कोण पंच आसूं, सरपंच आसूं, कोणाचें एक स्टेटमेंट ना, असिस्टन्स ना। होम डिपार्टमेंट जे CMच्या अंडर येता तेंचें एक स्टेटमेंट ना, असिस्टन्स ना। म्हणजे अशें आतां एवरी टायम FIR रेजिस्टर करपाक जाय जाल्यार 100-200 लोकांनी पुलीस स्टेशनार वयचें पडलें, नाजाल्यार FIR रेजिस्टर जायना। असले जर एडमिनिस्ट्रेशन आसा आनी असली जर पुलीस बिहेव करता जाल्यार कसले प्रोटेक्शन लोकांक गावतले? हो क्वेश्चन आयज हांव CMाक, जो लोकल MLA आसा थंय, जे
पुलिसाचे डिपार्टमेंट आसा DG सगळ्यांक हो क्वेश्चन विचारता की तुमी करता कितें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स.